नमस्कार आणि येवकार. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या मदीं आसात गोंय राज्यांतले जे मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनांतले सगळे रिटायर्ड लोक ज्यांनी टिचींग आणि नॉन टिचींग अशा दोन्ही भागांनी त्यांनी काम केलं. फ्रांसीस रापोजो ज्यांनी टीचर म्हणून काम केलं. त्याचबरोबर आमच्या मदीं आसा विवेक कोस्टा परेरा ज्यांनी टीचर म्हणून काम केलं सालिगांव क्षेत्रात. मागीर आमच्या मदीं आसा विद्याधर अर्जुन भगत ज्यांनी टीचर म्हणून काम केलं बिचोलेच्या वाठारांत. आमच्या मदीं आसा संजय नाईक ज्यांनी नॉन टिचींग स्टाफ म्हणून कुडचड्या हांगा तांणी काम केल्लें आसा. आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सदांच सांगता की हिंदू धर्म खतरे में आहे आणि हे केन्नाच्यान सांगपाक लागले. 2014तल्यान ते सगळ्या देशाच्या जनतेक सांगपाक लागले. आज गोंय राज्यांत गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कशा पद्दतीन गोंय राज्यांतले मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन काबार करपाक उठला हे तुमच्या मुखार हांव उघड करपाक आज ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. एका सायडीन आमी पळयतात की दोतोर प्रमोद सावंताक टॅग मेळटा गोंय हे नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आणि दुसऱ्या सायडीन डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे जे युवा पिढी आसा हांकां शिक्षण मेळपाक जायना किंवा तांच्या शिक्षणाचे घट्टण करपाक हे बीजेपीचे सरकार वावरता. आता जे 40 आमदार आसात आणि भारतीय जनता पार्टीचे जे 33 आमदार आसात ह्या 33 आमदारांपैकी म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमदार हे मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनात आणि आपले स्कुलिंग किंवा हायर सेकंडरी किंवा कॉलेजीस शिकले आसतले किंवा थंयच्यान एज्युकेशन घेतला आसतलें. गोंयांत डायसियन सोसायटी हाच्या अंडर 138 प्रायमरी स्कूल्स, हायस्कूल्स, हायर सेकंडरी स्कूल्स आणि कॉलेजीस आसात आणि ह्यो पुराय गोंयभर हांची इन्स्टिट्यूशनां शेकड्यांनी वर्सां गोंयची युवा पिढी गोंयचो जो युवा वर्ग जो आसा ते शिकून आज कोण डॉक्टर जाले, इंजिनियर जाले, पॉलिटिशियन जाले, मंत्री जाले, मुख्यमंत्री जाले, खासदार जाले, युनियन मिनिस्टर जाले असे प्रोडक्ट्स ह्या इन्स्टिट्यूशनात गोंय राज्याक दिले. त्याचबरोबर खुबशे गोंयकारांक टिचींग आणि नॉन टिचींगच्या क्षेत्रात एम्प्लॉयमेंट दिलो. जेन्ना ही केस हांवें वाचली तेन्ना म्हाका खूब दुख्ख जालें कित्याक हांवें म्हजे हायर सेकंडरी स्कूल हे गार्डन इंजिनियरांतल्यान केलें जे एक मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आनी म्हाका दिसता अशे म्हजे भशेन खुबशे गोंयकार आसतले, खुबशे युवा पिढी आसतले, खुबशे एज्युकेटेड लोक आसतले जाका लागून ते आज त्या पदवीचेर पावले. आता 2024 डॉक्टर प्रमोद सावंतान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक भरजी हाडलो आणि त्या भरजीत 2024तल्यान हे 138 जी स्कुलां, हायस्कुलां, हायर सेकंडरी स्कूल आणि कॉलेजी ज्यो आसा तांकां सांगलें की तुमी जर भटपण केलें जाल्यारूच तुमकां गोंय सरकार तुमकां आदार दितले. आता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 31 कितें म्हणटा
मातशें वाचता. आर्टिकल 31 म्हणटा की ऑल मायनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. आता डायसियन सोसायटी जी आसा तांचे गोंयांत 138 वेगळ्या वेगळ्या भागांनी रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण तांची इन्स्टिट्यूशन आसा. 2024 जो एज्युकेशन डायरेक्टर आयलो ताणें तांचे ग्रांट्स म्हणजे जे एड्स पळय मेळटा पळय ते सगळं बंद केलें आनी ताणें सांगलें की मॅनेजींग कमिटी ऑफ द स्कूल जी आसा ताजेर तुमी प्रपोजल हाडात, ताजेर तुमी सिग्नेचर हाडात. आफ्टर दॅट वी वील अप्रूव ऑल युअर ग्रांट्स. सो जेन्ना हे कंडिशन हाडलें त्या कंडिशन येतकीच जे जे लोक रिटायर झाले, ऑफकोर्स तुमचे लोक त्या पिरियडान रिटायर झाले, रिटायर जालो म्हणटकीर तुका नवो स्टाफ रिक्रूट करचो पडलो, ते सगळे पेंडिंगाचेर उरले. जे लोक प्रमोशन्स ज्यांची आशिल्ली ती प्रमोशन सगळी स्थगीत उरली. कित्याक जेन्ना नवीन एज्युकेशन डायरेक्टरान पळय जे कंडिशन घातले त्या बेसिसाचेर सगळे स्थगीत जाले. ताच्या उपरांत हे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट हायकोर्टात गेले. ऑलमोस्ट 1.5 वर्स ते मॅटर चल्ले आनी 3 ऑक्टोबर 2025 एक जजमेंट आयलो आनी त्या जजमेंटाचे रिट पिटिशन नंबर 826 ऑफ 2025 ब्रॅकेट F हाचे स्पेसिफिक लास्ट पॅरेग्राफ वाचता. We quashed and set aside the letters of annexure M, N, O and P issued by the Deputy Director of Education seeking an appointment under signature of the Chairman of School Managing Committee in respect of individual employee before the approval could be granted on regular basis. By setting and quashing aside the said communication, we direct the cases of individual employee to be taken up for appointment on regular basis. Clear cut direction of High Court. ताज्या उपरांत तांणी सांगले we also direct the respondent number 2. Respondent number 2 या पिटिशनान आशिल्लो स्टेट ऑफ गोवा थ्रू सेक्रेटरी एज्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन. ताका हायकोर्टान डायरेक्ट केले टू ग्रांट approval to appointments which are kept pending on that count as said in annexure Q. The judgment came on 3rd October 2025. जेन्ना पिटिशन फाईल जाली तेन्ना 107 टीचिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफ वर hampered because of this decision of Dr. Pramod Sawant. कशा पद्धतीन मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन्स गोंयांत जे आसात तांकां हॅरेस करप. ताच्या उपरांत इन्स्टिट्यूशन हायकोर्टाचो जजमेंट येतकीर सरकारा कडेन परत परत फावटी मारल्यो, मुख्यमंत्र्या कडेन परत परत फावटी मारल्यो, पूण सरकार हायकोर्टाची ऑर्डर पालन करना. दुसरे स्टेट गव्हर्नमेंट ही हायकोर्टाची ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करता. अजून मेरेन सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्ली ना. द मॅटर आय थिंक इज लिस्टेड ऑन 25th ऑफ दिस मंथ. आता एक इन्स्टिट्यूशन जाच्यो 138 स्कुलां, हायस्कुलां, हायर सेकंडरी स्कुलां आणि कॉलेजी जेन्ना आसा, जेन्ना हजारांनी गोंयकारांचे भुरगीं जेन्ना हातूंत शिकतात आणि जेन्ना सरकार तांकां ग्रांट दिना, सरकार तांकां एड दिना, तेन्ना ही स्कुलां कशी चलतली तुमी म्हाका सांगा. नाइलाजान ह्या इन्स्टिट्यूशनाक परत हायकोर्टान वचचें पडलें आणि कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करचें पडलें. बिकॉज देर वॉज डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ गोवा गोंय सरकाराक की ते जे कोण पेंडिंग आसा तांकां इमिजिएटली तांकां अपॉइंट कर आणि तांची
कार्ड रिलीज करता. काल ताजे हायकोर्टान हियरिंग जालें. ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल ऑफ गोवा थंय आर्ग्युमेंट करता, आपली बाजू मांडटा आनी सांगता की आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला म्हणून हाचेर डिसिजन घेवचें न्ही. तो हायकोर्टान बरीच त्या सरकाराचेर बडी मारली आनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान काय अजून स्टे दिवना, जे आपूण डायरेक्शन दिला ते इम्प्लिमेंट कर. आणि काल जे कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केल्ले ताचेर हायकोर्टान परत गोंय सरकाराक 5 ऑक्टोबर 2026 ते आय थिंक दॅट मॅटर हॅज बीन लिस्टेड ऑन 5 ऑक्टोबर आणि जो वेळ सबमिशन पळोवन तांकां सांगला की 5 ऑक्टोबराच्या पयलीं हे आपूण जी डायरेक्शन दिली ती पालन करात आणि तुजेर कंटेम्प्ट कित्याक फायल करचे न्ही हाची जाप मागल्या. आता ही प्रेस कॉन्फरन्स जातकीच तो प्रमोद सावंताचो भटजीचो हाडून थंय बसयला, तो कदाचित हाचेर काउंटर दितलो. भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्सपर्सन हाचेर काउंटर दितले आणि सांगतले की हांव खोटी उलयतां. आता आयरनी अशी की गोंय सरकार कितें सांगता त्या पिटिशनाक की अंडर रूल 46 ऑफ द गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986 तुका स्कूल मॅनेजिंग कमिटी करची पडटा. तातूंत certain members have to be the part of that committee and the chairman of that particular school will appoint and will ask for the aids. आता डायसियन सोसायटी जी आसा that is a society registered under Societies Registration Act 1860 ज्याच्या अंडर 138 स्कूला आसा आणि these have been granted status of minority school under Article 31 of the Constitution of India by the National Commission for Minority Education Institute, New Delhi. So when this institution comes under Article 3(1), taka Rule 46 actually lagna, because they come under the Article 31 of the Constitution of India, which is the Minority Education Institution. पण प्रमोद सावंत मुद्दम या मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक त्रास करपाक लागून हे सगळे प्रयत्न चल्ला. आज सकाळी जेन्ना हांवें इनपूट घेतलो तेन्ना जे कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला ताचे वयल्यान आमकां आंकडे मेळ्ळे की 400 टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफाक 2024तल्यान सॅलरी मेळूना आज मेरेन. तांकां अजूनही रिक्रुटमेंटाची ऑर्डर मेळना. पूण गोंयचे भुरगे, गोंयचे युवक, गोंयचे स्टुडंट्स हांकां शिक्षण मेळचें आनी तांची आपल्या फिल्डांत क्षेत्रांत तांणी मुखार वचचें म्हणून हे लोक बाबडे सॅलरी घेनासतना सुद्दां आज मेरेन काम करतात. म्हजो ह्या सरकाराक प्रश्न आसा की ज्या इन्स्टिट्यूशनांनी रायट फ्रॉम गोवा जेन्ना लिबरेट सुद्धा जावना तेन्नाच्यान ही इन्स्टिट्यूशनां गोंयांत कितलेशे युवकांक तांणी आज शिकून आज व्हडल्या पातळीचेर व्हेले. जाल्यार 2024 जेन्ना तुवें हो भटजी हाडलो 2024 कित्याक चालू जालें? ताच्या पयलीं तुमी कित्याक ग्रांट दिले? ताच्या पयलीं जेन्ना आतां ही डायसेंट सोसायटी जी आसा, नाव बीइंग अ रजिस्टर्ड सोसायटी, ताजे गव्हर्निंग काउन्सिल आसता आणि दॅट गव्हर्निंग काउन्सिल कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर्स. एक्स ऑफिशियल चेअरमॅन ऑफ द सोसायटी इज बेसिकली द हेड ऑफ दॅट गव्हर्निंग काउन्सिल and secretary of this governing council gives the application to the education director and the process follows. 2024 असे प्रमोद सावंताक कसले स्वप्न पडले ते म्हाका कळना. पण हाज्या वयल्यान हो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एज्युकेशन. एका सायडीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमची वाडटा, भुरगीं जी शिकतात तांकां नोकऱ्यो ना,
सो ते काउंटर करपाक आज प्रमोद सावंत जे 138 इन्स्टिट्यूशन गोंयांत जी आसात एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन ती काबार जावची, थंय टीचर मेळचे न्ही, थंय नॉन टीचिंग स्टाफान वचचे न्ही आणि ते इन्स्टिट्यूशन बंद पडचे, हो ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दितली. आफ्टर ऑल दे आर इन्स्टिट्यूशन, आफ्टर ऑल दे आर रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन, ज्यांच्याकडे ताकद ना आपलो आवाज व्यक्त करपाक, ताकद ना रस्त्यार येवपाक. पूण ह्या 138 सगळ्या स्कुलांच्या तर्फे ह्या सरकाराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी चेतावणी दिता आणि एक डेडलाईन दिता की फुडल्या 10 दिसां भितर जर तर गोंय सरकार या हायकोर्ट ऑर्डरीचे जर तर इम्प्लिमेंटेशन जर करना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. आमकां रस्त्यार देऊन तुमचेकडे हे इम्प्लिमेंट करून घेवचे पडटले. कित्याक आज 138 स्कुलांनी जी भुरगीं शिकतात तांच्या भविष्याचो आज प्रश्न आसा. तुम्ही एका सायडीन जागेर जमनी विकून तुम्ही गांवांत गेले, दुसऱ्या सायडीन जो गोंयकार भुरगो जो शिकपाक सोदता, जाका हे इन्स्टिट्यूशन इतली वर्सां शिक्षण दिता आनी व्हडलो करता, ते सुद्धा तुम्ही आज काबार करपाचो प्रयत्न चल्ला. दुसऱ्या सायडीन आमी पळयतात की ह्या सरकारान, ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एनईपी जबरदस्ती इम्प्लिमेंट केले. आता एनईपीच्या भितर फक्त एकूच हांव एक टॉपिक घेता, बिकॉज आय वॉन्ट टू एक्सपोज हाव दिस गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड. आता 5वी ते 8वी जर आम्ही पळयत जाल्यार थिएटर आर्ट, फायन आर्ट, डान्स आणि म्युझिक हे आर्टाच्या अंतर्गत ते 5th to 8th स्टँडर्ड ते शिकयतात. आणि जेन्ना भुरगो पण 9वेक वता तेन्ना फॉर स्पेशलायझेशन बिटवीन थिएटर आर्ट, फायन आर्ट, म्युझिक आणि डान्स हातूंतलो ताका एक स्पेशलायझेशन सब्जेक्ट घेवचो पडटा. आता ते स्पेशलायझेशन सब्जेक्ट घेवपाक आज गोंयांत टिचरीच ना, आज ते स्टाफच ना, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चरच ना. फाल्यां समज जर कोणी डान्साक जर वतलो जाल्यार त्या स्कुलान डान्स शिकोवपाक इन्फ्रास्ट्रक्चरच ना. सो जाल्यार तुम्ही हे जबरदस्ती हे तुम्ही कित्याक घालतात, कित्याक भुरग्यांचेर लागतात? पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करा आणि मागीर तुम्ही एनईपी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करा. आज जो विषय आम्ही एक्सपोज केला तातूंतल्यान एक गोष्ट कित्याक की आमचे लिडर श्री राहुल गांधी जेन्ना सांगता की आज संविधान धोके में है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड. आणि आम्ही आज एक्सपोज केला की या प्रमोद सावंताचे सरकार, या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, Article 30 of Constitution of India gives the right to these minority education institution for their aids आणि government grants. पण आज हे सरकार कॉन्स्टिट्यूशनाकूय वालोर दिना, हायकोर्टाच्या जजमेंटाकूय वालोर दिना आणि ते कोणाकूच केअर करना. या गोंयच्या युवकाच्या भुरग्यांच्या भविष्याचे सुद्धा तांकां पडलेले ना. आज आम्ही सगळे ज्यांनी इतली वर्सां या मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक टीचिंग आणि नॉन टीचिंगाक रिटायर आज तांकां सुद्धा खूप वाईट दिसलं की कशा पद्धतीन हे सरकार आज टार्गेट करपाक लागला. परत एकदा आम्ही तुमच्या मार्फतांतल्यान या सरकाराक आणि चीफ मिनिस्टराक आम्ही डेडलाईन दिली. आज 21 तारीख जर तर या मंथ एंड पयलीं जर तर हे इम्प्लिमेंट जायना, आम्ही हायकोर्टान दिल्ली डायरेक्शनां तुका इम्प्लिमेंट कर म्हणून सांगता. 2024तल्यान 400 टीचिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफाक आज पगार ना, तांकां आज परमनंट एम्प्लॉयमेंटाचे तांच्याकडे कसलेच आज कन्फर्मेशन ना. सो हे आम्ही मागता की तुवें हे करचे ना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. आनी हक्क जो आसा कित्याक आज सगळ्या या 138 स्कुलांनी जी भुरगीं शिकतात, जी फॅमिली आसा, आज तांचो सुद्धा प्रश्न आहो. तुम्ही जे हांगा बसल्या तुमची घराची भुरगीं थंय शिकता आसतली. सो आय थिंक इट इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू विच हॅज टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लीक. आज हे इन्स्टिट्यूशन
बाबडे त्यांच्याकडे तितली ताकद ना आज मुखार येऊन सांगता. बट हो आम्ही विषय जो पर्यंत निर्णयाक जाता आम्ही हाचे वी विल टेक इट टू द लॉजिकल एंड. आम्ही फक्त हायकोर्टाने किती म्हणलं किती इम्प्लिमेंट एज पर आर्टिकल 31 किती सांगता आर्टिकल 31 सांगता की this includes the right to determine the type of institution, its affiliation, and the right to appoint staff. The state cannot discriminate against any educational institution on the grounds of its minority status while granting aid. This is very clear cut written under Article 31. आता jenna he institution have been granted a status by National Commission for Minority Education Institute, New Delhi. Directly they come under Article 31. आता इतली वर्षा गोय सरकार तांकां ग्रांट्स दिताले, तांकां एड दिताले. कित्याक दिस आर गव्हर्नमेंट एडेड स्कूल, सो जो टीचिंग आणि नॉन टीचिंग जो स्टाफ आसा पळय ताची सॅलरी सरकारा कडल्यान वता. 2024 तांणी तांची सॅलरी बंद केली. कितें कारण दिले? तांणी सांगले की जी स्कूल मॅनेजिंग कमिटी जी आसा ताज्या चेअरमॅना कडल्यान ते ऍप्लिकेशन येवपाक जाय अंडर द रूल 46 ऑफ गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986. नाव रूल 46 हांगा अप्लाय जायना बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर ऑफ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऍक्ट 1980. सो जेन्ना तुजे कडेन 138 स्कुलां जेन्ना आसा तेन्ना एका स्कुलाचो हेडमास्टर इज नॉट द ओनर ऑफ दॅट स्कूल, इट इज अ सोसायटी. आणि एका स्कुलातलो स्टाफ ते फाल्यां ट्रान्सफर करून मडगांवच्या स्कुलातलो काडून म्हापशा धाडपाक शकता, म्हापशेचो जो आसा तो पणजे वचपाक शकता. सो गव्हर्नमेंट कॅनॉट डिक्टेट टर्म्स. देर इज रिटन rules under article. There are rules which have been framed by the education policy, I mean the Goa school education rules. आणि हायकोर्टान डायरेक्ट क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिला की तांकां जी पेंडिंग एप्लिकेशन आशिल्ली by setting and pushing aside the said communication, we direct the cases of individual employees to be taken up for appointment on regular basis. हे ऑक्टोबर 2025 सांगितले. त्यांना 107 एप्लिकेशन आशिल्ली along with this petition when the petition was filed in 2024. आता जे प्रकारे कंटेम्प्ट पिटिशन जे फाईल केले in this week ती 107 ची 400 झाली because government is not approving only that. आता फॉर एक्झाम्पल हे आता रिटायर जाऊन गेले, आता रिप्लेसमेंट नाका. भुरग्यांक माऱ्या बरोबर क्लासीन टीचरच असतो ना. सो ते करता 107 वयल्यान जेन्ना पिटिशन फायल केले पळय ते 400 पावले. आज 400 गोंयकारांचे भवितव्याक धोक्यान आसा. कितलो ते कोण फाल्यां पगार मेळना आसतले ते टीचिंग आनी नॉन टीचिंग स्टाफांनी काम करपाचें. फाल्यां समज जर पगार मेळना आनी तांणी काम जर सोडलें ते भुरग्याचें आयुश्य घडटलें मरे. प्लस सरकार कित्याक करता? बिकॉज दे डोंट वॉन्ट की गोंयचो भुरगो शिकचो आनी मुखार वचचो. कित्याक तांचे कडेन नोकरी दिवपाक ऑपॉर्च्युनिटी ना. सरकार आज नोकरी दिवपाक शकना. सो दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट. एका सायडीन भुरग्याक शिकपाक जॉब ना कित्याक तो फाल्यां नोकरी मागचो ना. नोकरी गेल्यार तुमी म्हणटा तूं शिकूं ना मरे. सो हे सरकार मुद्दम करता बिकॉज 138 स्कूल स्प्रेड ऑल अक्रॉस गोवा. तू इमॅजिन कर हजारांनी भुरगीं शिकता मरे ह्या स्कुलांनी, हायर सेकंडरी तांचे 2 कॉलेजी आसा. So this is an attempt by the BJP government to finish this. हांव जस्ट तुझ्या म्हायतीक लागून पेडण्यां 4 स्कुलां आसा, बिचोले 2 स्कुलां आसा, सत्तरीन 1 स्कूल आहा, बार्देजान 7 स्कुलां आसा, तिसवाडीन 7, फोंडान 4, मुरमुगांव 5, सालसेतीन 25, केप्यां 2, काणकोण 4. अश्यो वेगळ्या वेगळ्या गोंयच्या भागांनी स्कुलां आसात. सो इमॅजिन कर फाल्यां जर हे स्टाफ समज जर पगार मेळना म्हणून जर गेले ना जाल्यार त्या भुरग्यांचें भविश्य कितें?
मॅटर कोर्टात गेल्याच्या नंतर गव्हर्नमेंटान जो रिप्लाय फायल केला होता तितून तांच्यानी कितें म्हणटा कित्याक गव्हर्नमेंटाचे जर तुम्ही स्टँड जर वाचत इन दिस हायकोर्ट ग्रांट कित्याक बंद केला कितें सांगपाक जाय ते सांगतात की अंडर रूल 46 किती सांगतात की मॅनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल जाचो चेअरमॅन असता ताणे ते ऍप्लिकेशन मूव करचें पडटा आता प्रॉब्लेम इज वॉट डायशियन सोसायटी इज अ सोसायटी ज्याच्या अंडर 138 स्कुलां आसा इट इज नॉट दॅट दे हॅव ओनली वन स्कूल सो जेन्ना दे आर रजिस्टर्ड अंडर अ सोसायटी एज अ सोसायटीज एक्ट तांचो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल स्कुलाचो मॅनेजिंग कमिटी cannot take a decision. They are not the owner. The owner is the governing council, which is headed by 13 members. Will decide on, will move the application. So the application is moving through the secretary of the governing council. So सरकार जर 2024 मेरेन जर दिताले ग्रांट सडनली कशें कितें जालें की 2024 नंतर हे बंद जालें कित्याक तो पळय एज्युकेशन डायरेक्टर हाडला तो कितें सांगता की तुमी ह्या स्कुलांनी वटपण करा आनी आपूण चालू करता असो ताजो अर्थ जालो न्ही जाल्यार 2024 पयलीं कशें तो मेळटालें तर तें आमी शिकून आनी हांव शिकला मरे त्या स्कुलांतल्यान ह्या लोकांनी सगळ्यांनी शिकयला अमित भाऊ तुम्ही आज म्हटलं 10 दिवसांनी तुम्ही आता रस्त्यार येतले म्हणून जर सरकारान ते इम्प्लिमेंट केला जाल्यार सरकाराक तीच भाशा समजता आनी कसली भाशा सो आता रस्त्यार येतना तुम्ही तुमचे आता 3 आमदार आसात ते मायनॉरिटीचे आसा एक खासदार मायनॉरिटीचे आसा तो बी तुमच्या वांगडा येतलो काय तूं एकलो वाटेन कसो पळयतलो जे विषय आम्ही घेतले त्या विशयात इलेक्ट्रिसिटीचो जेन्ना स्मार्ट मिटर हाडपाचो ह्या सरकारान प्रयत्न केलो आनी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी दर वाड जाली तेन्ना आमी वचून थंय वी फॉट टील द एंड आणि गोंयकारांक 43 करोड सुद्धा मेळ्ळे वेलसांवचो इश्यू जो इतली वर्सां पेंडिंग आशिल्लो 8 वर्सां जाली ते बाबडे झगडटाले बरोबर पूण आमी तो विषय व्हरून लास्टाक काडपाक लायले बरे खडी दॅट प्रूव्ड दॅट दे वर रॉंग एंड इट वॉज इलिगल पूण हो विषय सुद्धा फाल्यां आमकां रस्त्यार येवचें पडलें जाल्यार हे सगळे 138 कॉलेजी स्कुलां हायर सेकंडरीची स्कुलां ज्यांची भुरगीं पळय शिकतात ते सगळे येते रस्त्यार तुम्ही हो विषय खंयच्या एका व्यक्तीचो किंवा एका पार्टीचो ना हो विषय सगळे गोंयचो भारतीय जनता पार्टीचे लोक तातूंत शिकता आसतले तुमचे आमदार खासदार तेणी हो विषय घेवपाक जाय असो दिसता तुमकां हाजी राव पण समज ते तांकां तो विषय खबर नासतलो तुम्ही सांगा तुमच्याकडे वांगडा ते तुमच्या वांगडा आसा तुम्ही एक आसा सध्या हो विषय तांचो लिगाचोच ना रे विषय इज अक्रॉस गोवा तो काय लागता तुझी भुरगीं फाल्यां अमित भाऊ म्हाका एक सांगा तुमचे काँग्रेस ऑफिस असताना तू आयज हांगा एक वेगळी प्रेस घेत सिंबल अरे तू आयज हांगा प्रेस घेता ते कितें टॉपिकाचेर कॉन्सन्ट्रेट करा ना, हांवें प्रयत्न केल्लो बाबा 2-3 वेळा हांवें प्रयत्न केलो आतां तुम्ही काल एक ट्युटोरियल पळयला न्ही व्हॉट्सएपाचेर काल तुम्ही एक ट्युटोरियल पळयला न्ही तुम्ही टॉपिक केला तो म्हणटा, पूण म्हाका सांग हे हात हा नाव ना कसली पार्टी कितें ते हात हांवें प्रयत्न केल्लो 2-3 हांवें ट्राय केलो पूण तें जालें ना कनेक्ट जालें ना काल थोड्यांनी ट्युटोरियल दिला मरे व्हॉट्सएपाचेर तुमी बी So, पीएससी डायरेक्ट जाता घेवपाक ऑफिसात पीएससी कमिटी घातला पीएससी कमिटीचेर घातला सो हांवें काँग्रेस सोडलें जाल्यार मागीर काढपाक काँग्रेस आम्ही काँग्रेस सोडली तर काँग्रेस ऑफिसाच्या भायर तू किती प्रेस कॉन्फरन्स घेता अरे वो विषय इतलो आसा हा. वो विषय तो काँग्रेसीक लागना वो सिरियस विषय पण तो काँग्रेसीक लागना फोकस ऑन दिस इश्यू आणि मुख्यमंत्री जर मेळावा ताका विचार की तू हे 138 स्कूल कॉलेजी हायर सेकंडरी कित्याक टार्गेट करता रिजन विचारा मरे हो विषय काँग्रेसीक लागना हो विषय तुमच्या काँग्रेसीक लागना तुमचे साऊथाचो विषय मेन न्ही रे आमदाराक खबर नासता पूण समज एनिवे हो विषय आता सेशन येता हो विषय आम्ही आमदाराच्या थ्रू मी फाल्यां I will see and we will take up this issue in the coming खंयच्या आमदाराक सांगता आमदार opposition will raise this issue in Goa Assembly. काँग्रेस काय गोवा अरे आता गोव्यात निवडणुकीचे उलटा की आम्ही
युनिटी मध्ये सगळं ऑपोजिशन आहे कोणी एकट्याने घेतलं झालं नाही तो तुम्ही सिरियस काँग्रेस पार्टी पण आम्ही काहीच म्हणजे